नमस्कार म्हज्या देशवासियांक. परत एक फावटी आमकां मन की बात कडेन जोडपाची संद मेळ्ळ्या. आयचो हो एपिसोड म्हाका भावनीक करपी आसा. तो म्हाका जायत्या पोरण्या यादींची भोवणी करता. कारण मन की बातचेर आमचो हो प्रवास 10 वर्सां आदीं सुरू जाल्लो. 10 वर्सां पयलीं मन की बात 3 ऑक्टोबराक विजयादशमीच्या दिसा सुरू जालो. आनी कितलो पवित्र योगायोग की ह्या वर्सा जेन्ना 3 ऑक्टोबराक मन की बात 10 वर्सां पुराय करता तेन्ना नवरात्रीचो पयलो दीस आसतलो. मन की बात ह्या प्रवासांत अशे जायते मार्गदर्शक तत्व आसात जे हांव केन्नाच विसरूंक शकना. मन की बातचे अशे कोट्यांनी आयकुपी आसात जांचो सतत वांगड म्हाका मेळत रावलो. देशाच्या दर एका कोनशांतावन तांणी म्हायती दिली की मन की बातचे आयकुपी हे कार्यावळीचे खरे सूत्रधार आसात. सादारणपणान एक धारणा आसा की जो मेरेन तिखट उलोवप ना, नकारात्मक उलोवप ना, तो मेरेन ताचेर चड लक्ष मेळना. पूण देशांतले लोक सकारात्मक गजाली, प्रेरणादायक उदाहरणां हाचे खातीर कितले उत्सूक आसा हें मन की बातान सिद्ध केलां. प्रोत्साहन दिवपी कथा देखीक एक सुकणें चकोर आसा जे फक्त पावसाचे थेंब पितात. अशें म्हणटात की मन की बात हातूंत आमी पळयलें की लोक देशाची कामां आनी लोकांची सामुहीक कामगिरी चकोर पक्षा प्रमाण करून आयकतात. मन की बातच्या 10 वर्साच्या प्रवासात अश्यो यादी अशे किर्तिमान तयार जाल्यात की तांची एक माळ तयार जाल्या. आमच्या समाजात सामुहिकतायेन जे कोण काम करता तांचो मन की बातांतल्यान आदर सन्मान जाता. हाका लागून म्हजें काळीज अभिमानान भरता जेन्ना मन की बातान आयिल्ल्यो चिटयो हांव वाचतां. आमच्या देशांत कितलेशेच प्रतिभावान लोक आसात. तांच्या मदीं देशाची आनी समाजाची सेवा करपाची कितलीशीच आवड आसा. ते आपले पुराय जिवीत निस्वार्थीपणान लोकांची सेवा करपाक ओंपता. तांचे बद्दल जाणून घेतल्या उपरांत हांव उत्साहान भरून वता. मन की बाताची ही पुराय प्रक्रिया म्हळ्यार म्हज्या खातीर देवळांत वचून देवाचें दर्शन घेवपा सारकेंच. मन की बातचें पत्र म्हजे खातीर देवाचें रूप आशिल्लें जनता जनार्दन पळयता अशें म्हाका दिसता. इश्टानो, आयज दूरदर्शन, प्रसार भारती आनी ऑल इंडिया रेडिओ हाचे कडेन संबंदीत आशिल्ल्या सगळ्या लोकांची तोखणाय करपाक हांव सोदतां. तांच्या अथक यत्नाक लागून मन की बात ह्या म्हत्वाच्या मार्गदर्शक पावंड्यार आमी पावल्यात. वेगवेगळे टीव्ही चॅनल आनी क्षेत्रीय टीव्ही चॅनल हांचोय हांव उपकारी आसा, जांणी सतत तांकां दाखयला. मन की बात वरवीं आमी केल्ल्या जायत्या चर्चांचेर जायत्या चॅनलांनी जायत्यो मोहिमो चलयल्यो. हांव प्रिंट मिडियाचो खासा उपकारी आसा. हांव त्या युट्यूबर्सांचो लेगीत उपकार मानपाक सोदतां जांणी मन की बाताचेर जायत्यो कार्यावळी केल्या. हो कार्यक्रम देशांतल्या 22 भासांनी तशेंच 12 परकीय भासांनी आयकुपाक मेळटा. जेन्ना लोक म्हणटात की तांणी मन की बात ही कार्यावळ तांच्या थळाव्या भाशेंत आयकली, तें आयकून म्हाका खूब बरें दिसता. तुमच्यांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळां आसतलें की मन की बात ह्या कार्यावळीचेर आधारीत क्विज सर्तय चालू आसा, जातूंत खंयच्याय व्यक्तीक mygov.in चेर भेट दिवन तुमी हे सर्तींत वांटो घेवंक शकतात आनी तशेंच इनामाय जिखूंक शकतात. आयज हांव परत एक फावट तुमच्या सगळ्या कडल्यान आशिर्वाद मागतां. शुद्ध काळजान आनी पुराय समर्पणान हांव भारतांतल्या लोकांच्या व्हडपणाची गितां गायत रावूं. आमी सगळ्यांनी देशाच्या सामुहीक बळग्याची परब अशे तरेन मनोवया हें म्हजें देवा कडेन मागणें. हीच म्हजी भौसा कडेन प्रार्थना. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या कांय सप्तकां सावन देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडटा. पावसाच्या दिसांनी उदक वाचोवप कितलें म्हत्वाचें हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पावसा दिसांनी वाटयल्लें उदक संकश्टाच्या म्हयन्यांनी खूब मजत करता आनी हीच कॅच द रेन सारकिल्ल्या मोहिमांची भावना. म्हाका खोस जाता की जायते लोक उदक सांबाळपा खातीर नवे उपक्रम करतात. तुमकां खबर आसा की झांसी बुंदेलखंडांत आसा, जाची वळख उदकाच्या उणावा कडेन जोडिल्ली आसा. हांगा झांसीत कांय बायलांनी घुरारी न्हंयक नवें जीवन दिलां. ही बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुपांत जोडिल्लीं आसात. तांणी जल सहेली ही मोहीम हातांत घेतल्या.
ह्या बायलांनी मेल्ल्या घुरारी न्हंयेक जशी वाचयल्या ताची कल्पना कोणाकूच नासतली. ह्या जल सहेलीन रेंव भरून चेक डॅम बांदलो. पावसाचे उदकाचो इबाड आडयलो. शेकड्यांनी जलाशय बांदपाक आनी पुनर्जिवीत करपाकय ह्या बायलांनी उमेदीन योगदान दिलां. हाका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकांची उदकाची समस्या सुटावी जाल्याच, पूण तांच्या तोंडारय सुखाचो हांसो आयला. इश्टानो, कांय कडेन बायला शक्ती वरवीं उदकाची शक्त वाडटा आनी कांय कडेन उदका शक्ती वरवीं बायला शक्ती वाड जाता. मध्य प्रदेशांतल्या 2 सामक्या प्रेरणादायी यत्नांची म्हायती म्हाका मेळ्ळ्या. हांगा दिंडोरीच्या रयपुरा गांवच्या तलाव निर्मितीक लागून उदकाची पातळी खूब वाडल्या. हाचो लाव गांवच्या बायलांक जाला. ह्या बांदकामाक लागून उदकाची पातळी खूब वाडल्या. हांगा शारदा आपमजत गटाच्या बायलांक नुस्तें पालनाची नवी वाट मेळ्ळ्या. ह्या बायलांनी फीश पार्लर लेगीत सुरू केला, जंय नुस्तें विकपाक लागून तांची येणावळय खूब वाडत आसा. मध्य प्रदेशाच्या छतरपूरच्या बायलांचे यत्न लेगीत खूब तोखणाय करपा सारके आसात. हांगाच्या खोप गांवांतलो तलावांतलो उदकाचो सांठो उणो जावपाक लागलो तेन्ना बायलांनी ताचेर उपाय काडपाचें थारायलें. हरी बागिया सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या ह्या बायलांनी तळ्यांतल्यान व्हड प्रमाणांत गाळ काडलो. तळ्यांतल्यान भायर सरपी गाळ वापरून नापीक जमिनीचेर फळांचे रान तयार केले. ह्या बायलांच्या कश्टाक लागून तळे भरपूर उदकान भरून तर गेलेच, पूण पिकाचें उत्पन्नय खूब वाडलें. देशाच्या दर एका कोनशात जावपी अशे उदक संवर्धन यत्न उदकाच्या संकश्टाक तोंड दिवपाक खूब उपेगी थारपाचे आसात. तुमच्या भोंवतणी घडपी अशा यत्नांत तुमी नक्कीच सामील जातले असो म्हाका विश्वास आसा. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, उत्तराखंडांतल्या उत्तर काशीत हे शिमेचेर झाला हो एक गांव आसा. हांगाच्या तरणाट्यांनी आपलो गांव निवळ दवरपा खातीर एक खाशेलो उपक्रम सुरू केलो. आपल्या गांवांत थँक्यू नेचर ही मोहीम ते चालीक लायता. हाच्या खाला दर दिसा 2 वरां गांवांत नितळसाण करतात. गांवच्या रस्त्यांनी शिंपडिल्लो कोयर एकठांय करून गांवा भायर थारायिल्ल्या सुवातीचेर ते उडयतात आनी हाका लागून झाला गांवूय निवळ जावपाक लागला आनी लोकांकय जागृताय जावपाक लागल्या. फक्त विचार करात, दर एक गांव, दर एक रस्तो, दर एक थळाव्यान अशीच थँक्यू मोहीम सुरू केल्यार मागीर कितलो बदल जाव येता. इश्टानो, पुडुचेरीच्या दर्यादेगांचेर नितळसाणे संबंदी एक प्रचंड मोहीम चलता. हांगासर रम्या नांवाची बायल आसा. माहे पालिकेंतल्या आनी ताच्या भोंवतणच्या वाठारांतल्या तरणाट्यांच्या पंगडाचें फुडारपण ती बायल करता. ह्या पंगडाचे लोक आपल्या यत्नाक लागून माहे वाठार आनी खास करून थंयचे दर्यादेग पुरायपणान निवळ करपाक लागल्यात. इश्टानो, हांगासर हांवें फक्त 2 यत्नाचेर भासाभास केल्या, पूण भोंवतणी पळयल्यार देशाच्या दर एका भागांत नितळसाण संबंदी कांय खाशेले यत्न नक्कीच चालू आसा अशें आमकां दिसतलें. थोड्याच दिसांनी 2 ऑक्टोबराक स्वच्छ भारत मिशन 10 वर्सां पुराय करतले. भारतीय इतिहासांत इतली व्हडली जनचळवळ करपी त्या लोकांक परबी दिवपाचो हो एक प्रसंग. आयुश्यभर ह्या कामा खातीर समर्पीत उरपी महात्मा गांधीजीकय ही खरी श्रद्धांजली. इश्टानो, आयज स्वच्छ भारत मिशनच्या यशाक लागून वेस्ट टू वेल्थ हो मंत्र लोकां मदीं लोकप्रिय जावपाक लागला. लोकांनी रेड्यूज, रियूज आनी रिसायकल ह्या विशयाचेर उलोवपाक सुरवात केल्या आनी ताची उदाहरणां दिवपाक सुरवात केल्या. आतां म्हाका फक्त केरळांतल्या कोझिकोडांतल्या एका अद्भुत यत्ना विशीं कळ्ळें. हांगा 74 वर्सां पिरायेच्या सुब्रमण्यजी हांणी 23,000 परस चड खुर्च्यो दुरुस्त करून परतून वापरपाक योग्य केल्यात. लोक ताका रिड्यूज, रियूज आनी रिसायकल म्हळ्यार RRR चॅम्पियन अशें म्हणटात. ताचे हे खाशेले यत्न कोझिकोड सिव्हील स्टेशन, PWD आनी LICच्या कार्यालयांनी आमकां पळोवपाक मेळटात. इश्टानो, नितळसाणे संबंदी चालू आशिल्ल्या मोहिमेंत आमकां चडांत चड लोकांक जोडचें पडटलें आनी ही मोहीम एक दीस वा एका वर्सा खातीर न्हय,
ती सेगीत सतत चलपी. नितळसाण आमचो स्वभाव जायना तो मेरेन हें काम करपाचें आसा. सगळ्यांनी तुमच्या कुटुंबा वांगडा, इश्टा वांगडा, शेजाऱ्या वांगडा वा सहकाऱ्या वांगडा नितळसाण मोहिमेंत वांटो घेवचो अशें हांव मागतां. स्वच्छ भारत मिशनच्या यशा खातीर हांव परत एक फावट तुका सगळ्यांक परबीं दितां. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आमच्या दायजाचो आमकां सगळ्यांक खूब अभिमान आसा आनी हांव सदांच म्हणटा, उदरगत लेगीत आनी दायज लेगीत. देखूनच म्हज्या हालींच अमेरिकेंतल्या भोंवडेच्या एका विशिश्ट आंगा विशीं म्हाका खूब संदेश मेळटात. परत एक फावट आमच्या पुर्विल्ल्या वस्तूंच्या परत येवपा विशीं खूब चर्चा जाता. ह्या संबंदी तुमच्या सगळ्यांच्यो भावना हांव समजतां आनी मन की बातच्या आयकुप्यांकूय हे विशीं सांगपाची इत्सा आसा. इश्टानो, म्हज्या अमेरिकेच्या भेटी वेळार अमेरिकन सरकार सुमार 300 पुर्विल्ली वस्तू भारतांत परतून दिल्यात. अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडन हांणी आपलो पुराय मोग दाखोवन म्हाका डेलावेरांतल्या आपल्या खाजगी निवासस्थानांत ह्यो वस्तू दाखयल्यो. परतून मेळिल्ल्यो वस्तू भितर टेराकोटा, फातर, हस्तिदंत, लाकूड, तांबे, काशे ह्या सारक्या वस्तू पासून तयार केल्ल्यो आसात. तातूंतल्यो जायत्यो 4000 वर्सां पोरण्यो आसात. अमेरिकेन 4000 वर्सां पोरण्यो ते 19व्या शेंकड्या मेरेनच्यो वस्तू परत केल्यात. तातूंत फुलदाणी, देवदेवतांचे टेराकोटा फळयो, जैन तीर्थकारांच्यो मुर्ती तशेंच भगवान बुद्ध आनी भगवान श्रीकृष्ण हांच्योय मुर्तींचो आस्पाव आसा. परतून आयिल्ल्या वस्तू मदीं जनावरांच्यो जायत्यो आकृत्यो आसात. दादले बायलांचे आकृतीबंध आशिल्ले जम्मू काश्मीराचे टेराकोटा टायल्स खूब मनोरंजक आसात. हातूंत काश्या पासून तयार केल्ली भगवान श्री गणेशाची मुर्ती आसा जी दक्षिण भारतांतली आसा. परतून मेळिल्ल्या वस्तू मदीं भगवान विष्णूची व्हड प्रमाणांत चित्रां आसात. हाचो मुखेलपणान उत्तर आनी दक्षिण भारता कडेन संबंद आसा. ह्या कलाकृतींचेर नदर मारल्यार आमच्या पुर्वजांनी तपशीलवारपणाचेर कितलें लक्ष दिल्लें हें स्पश्ट जाता. कले विशीं अजापीत करपी समजूत तांकां आशिल्ली. ह्या वस्तूंतल्यो जायत्यो वस्तू तस्करी आनी हेर बेकायदेशीर मार्गांनी देशांतल्यान भायर गेल्ल्यो. हो एक गंभीर गुन्यांव. एके रितीन ते मनशाचें दायज नश्ट करपा सारकेंच. पूण म्हाका खूब खोस जाता की फाटल्या दशकांत अश्यो जायत्यो वस्तू आनी पुर्विल्ले दायज घरा परतले. आयज भारतूय जायत्या देशां वांगडा हे दिकेन वावुरता. तेन्ना आमी आमच्या दायजाचो अभिमान बाळगतात. तेन्ना संवसारूय ताचो आदर करता आनी ताचो परिणाम म्हळ्यार आयज संवसारांतले जायते देश आमच्या सुवातेसावन गेल्ल्यो वस्तू आमकां परत दितात अशें म्हाका दिसता. म्हज्या प्रिय इश्टानो, भुरगो खंयची भास चड सोंपें आनी बेगीन शिकता अशें हांवें विचारल्यार तुमची जाप आवय भास अशी आसतली. आमच्या देशांत सुमार 20,000 भासो आनी बोली आसात आनी ती सगळी कोणाची वा दुसऱ्याची आवय भास. कांय भासो आसात ज्यो वापरपी लोक खूब उणे आसात, पूण आयज त्यो भासो सांबाळपाचे खाशेले यत्न सुरू आसात. हें कळटकच तुमकां खोशी जातली. अशीच एक भास म्हळ्यार आमची संथाली भास. डिजिटल नवनिर्माणाच्या आधारान संथालीक नवी वळख दिवपाची मोहीम सुरू केल्या. संथाली आमच्या देशांतल्या जायत्या राज्यांनी रावपी संथाल आदिवासी समाजांतले लोक उलयतात. भारता भायर बांगलादेश, नेपाळ आनी भूतान हांगाय संथाली भास उलोवपी आदिवासी समाज आसात. ओडिशाच्या मयूरभंज शारांत रावपी श्री रामजीत तुडू संथाली भाशेची ऑनलायन वळख तयार करपाची मोहीम चलयतात. रमजीत हांणी संथाली भाशेक संबंदीत साहित्य वाचून आनी बरोवंक मेळटा असो डिजिटल मंच तयार केला. खरें म्हळ्यार कांय वर्सां आदीं रामजीत हांणी मोबायलाचो वापर करपाक लागले तेन्ना आवय भाशेंतल्यान मॅसेज धाडूंक मेळनाशिल्ल्यान तांकां दुख्ख जाल्लें. हाचे उपरांत संथाली भाशेची ओल चिकी लिपी टायप करपाची शक्यताय तांणी सोदून काडपाक सुरवात केली. तांच्या कांय सहकाऱ्यांच्या आदारान तांणी ओल चिकी टायप करपाचें तंत्र तयार केलें. आयज तांच्या यत्नांक लागून संथाली भाशेंत बरयल्ले लेख लाखांनी लोकां मेरेन पावपाक लागल्यात. इश्टानो,
सामुहिक सहभाग आणि आमच्या निर्धाराक जोडल्यार पुराय समाजा खातीर अद्भुत परिणाम उदेतात. हाची सगळ्यांत हालींची देख म्हळ्यार एक पेड माँ के नाम ही अद्भुत मोहीम आशिल्ली. भौशीक सहभागाची अशी देख खरेंच खूब प्रेरणादायक आसा. पर्यावरण संरक्षणा खातीर सुरू जाल्ले हे मोहिमेंत देशाच्या दर एका कोनशांतल्या लोकांनी अजापां केल्यात. उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आनी तेलंगणात मोखी परस चड झाडां रोवन नवो विक्रम तयार केला. हे मोहिमेक लागून उत्तर प्रदेशात 26 कोटी परस चड रोपांची लागवड जाली. गुजरातांतल्या लोकांनी 15 कोटी परस चड रोपां लायली. फक्त ऑगस्ट म्हयन्यांत राजस्थानात 6 कोटी परस चड रोपांची लागवड जाल्या. देशांतल्यो हजारांनी शाळा हे मोहिमेंत सक्रीयपणान वांटो घेतात. इश्टानो, झाडां रोवपाच्या मोहिमे कडेन संबंदीत जायत्यो देखी आमच्या देशात उजवाडाक येत रावल्यात. अशीच एक देख म्हळ्यार तेलंगणाचे KN राजशेखरजी. झाडां रोवपाची तांची वचनबद्धताय आमकां सगळ्यांक अजापीत करता. सुमार 4 वर्सां आदीं तांणी झाडां रोवपाची मोहीम सुरू केली. दर दिसा एक झाड लायतलो अशें तांणी थारायलें. ही मोहीम तांणी कडक उपासा वरवीं पाळ्ळी. तांणी 1500 परस चड रोपांची लागवड केल्या. सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हळ्यार अंदू अपघातांचो बळी थारून लेगीत ते आपल्या संकल्पा सावन फाटीं सरले नात. अशा सगळ्या यत्नाची हांव पुराय मनान तोखणाय करतां. तशेंच ह्या पवित्र मोहिमेंत एक पेड माँ के नाम हातूंत वांटो घेवपाची विनंती करता. म्हज्या प्रिय इश्टानो, तुमच्या भोंवतणी कांय लोक आसात जे आपत्ती वेळार धीर सोडनात, पूण तातूंतल्यान शिकतात हें तुमकां दिसलां आसतलें. अशीच एक बायल शुभश्री, तिणें आपल्या यत्नांनी दुर्मीळ आनी खूब उपेगी वनस्पतींची एक अद्भुत बाग तयार केल्या. ती तामिळनाडूच्या मदुराई शारांत रावपी. वेवसायान ती शिक्षक. वखदी वनस्पत आनी वैजकी वनस्पत हाचे विशीं तांकां खोलायेन आवड आसा. तांच्या ह्या आवडीची सुरवात 80च्या दशकांत जाली. तेन्ना तांच्या बापायक विशारी सोरोप चावलो. मागीर पारंपारीक वनस्पतींनी तांच्या बापायची भलायकी सुदारपाक खूब आदार जालो. हे घडणुके उपरांत पारंपारीक वखदां आनी वनस्पत सोदपाक त्यो लागल्यो. आयज मदुराईच्या वेरिचियर गांवांत तांचें एक खाशेलें हर्बल गार्डन आसा. थंय 500 परस चड दुर्मीळ वखदी वनस्पती आसात. ही बाग तयार करपा खातीर तांणी खूब कश्ट घेतल्यात. दर एक वनस्पत सोदपा खातीर त्यो पयस पयस भोंवताल्यो, म्हायती एकठांय करताल्यो आनी जायते फावट हेर लोकां कडल्यान लेगीत त्यो मदत मागताल्यो. कोविडच्या काळात तांणी रोगप्रतिकार शक्त वाडोवपी जडीबुटी लोकांक वांटून दिली. आयज तांचें हर्बल गार्डन पळोवपाक पयस सावन लोक येतात. हर्बल वनस्पती विशीं म्हायती आनी ताचे उपेग ती सगळ्यांक सांगता. शेकड्यांनी वर्सां सावन आमचे संस्कृतायेचो एक भाग आशिल्लो आमचें पारंपारीक दायज शुभश्री मुखार व्हरता. तांचें हर्बल गार्डन आमच्या भूतकाळाक फुडारा कडेन जोडटा. तांकां आमच्यो शुभेच्छा. इश्टानो, ह्या बदलत्या काळात नोकऱ्यांचें स्वरूप बदलत आसा आनी नवे क्षेत्र उदेत आसा, जशे गेमींग, एनिमेशन, रील मेकिंग, फिल्म मेकिंग वा पोस्टर मेकिंग. ह्या खंयच्याय कुशळटायेंत तुमकां बरें काम करपाक मेळ्ळें जाल्यार तुमच्या प्रतिभेक व्हडले प्लॅटफॉर्म मेळूं येता. जर तुमी एखाद्या बँडा कडेन संबंदीत आसात वा कम्युनिटी रेडिओ खातीर काम करतात जाल्यार तुमकां व्हड संद आसा. तुमच्या प्रतिभेक आनी सर्जनशीलतेक चालना दिवपा खातीर भारत सरकारच्या माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान क्रिएट इन इंडिया ह्या संकल्पनेचेर 25 चॅलेंजीस सुरू केल्या. ही चॅलेंजीस तुमकां नक्कीच आवडटली. कांय चॅलेंजीस संगीत, शिक्षण आनी पायरेसी विरोधी लेगीत आसात. ह्या कार्यक्रमात जायत्यो वेवसायीक संघटनाय वांटो घेतात, जी ह्या चॅलेंजीसाक आपलो पुराय आधार दिता. हातूंत सामील जावपाक तुमी wavesindia.org हाचेर लॉगीन करूंक शकतात. हातूंत वांटो घेवन आपली सर्जनशीलताय मुखार हाडची अशी म्हजी खाशेली विनंती देशभरांतल्या क्रिएटर्सां खातीर आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या म्हयन्यांत आनी एक म्हत्वाची मोहीम 10 वर्सां पुराय करता. हे मोहिमेच्या यशात
देशांतल्या व्हड उद्देगा सावन ल्हान दुकानदारा मेरेन सगळ्यांचें योगदान आस्पावीत आसा. हांव उलयतां मेक इन इंडिया विशीं. आयज गरीब, मध्यमवर्गीय आनी MSME हांकां मोहिमेक लागून खूब फायदो मेळटा. हें पळोवन म्हाका खूब खोस जाता. हे मोहिमेक लागून दर एका वर्गांतल्या लोकांक आपली प्रतिभा दाखोवपाची संद मेळ्ळ्या. आयज भारत उत्पादनाचें एक पॉवर हावस जाला आनी देशाचे तरणाटे सत्तेक लागून पुराय संवसाराचे दोळे आमचेर आसा. ऑटोमोबायल, कापड, विमान, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण देशाची निर्यात दर एका क्षेत्रात वाडत आसा. देशात FDIची सतत वाड आमच्या मेक इन इंडियाची यशस्वी काणी सांगता. आतां आमी मुखेलपणान 2 गजालींचेर लक्ष केंद्रीत करता. पयलो म्हळ्यार गुणवत्ता. गुणवत्ता म्हळ्यार आमच्या देशात तयार केल्ल्यो वस्तू संवसारीक पावंड्यार दर्जेदार आसूंक जाय. दुसरो म्हळ्यार वोकल फॉर लोकल, म्हळ्यार थळाव्या गजालींचो शक्य तितलो प्रचार करचो. मन की बात ह्या पुस्तकांत आमी #माय प्रॉडक्ट माय प्रायड हाचेरूय भासाभास केल्या. थळाव्या उत्पादनांचो प्रचार केल्यार देशांतल्या लोकांक कसो फायदो जाता तें एक उदाहरण दिवन समजूंक मेळटा. महाराष्ट्रांतल्या भंडारा जिल्ल्यांत कापडाची पोरणी परंपरा आसा. भंडारा तुस्सर रेशमी हातमाग, तुस्सर रेशमाची रचना, रंग आनी मजबूती हाचे खातीर नामना आसा. भंडाराच्या कांय वाठारांनी 50 परस चड आप मजत गट हांची जतनाय घेवपाच्या वावरांत गुंतल्यात आनी हातूंत बायलांचो व्हड वांटो आसा. हे रेशम चड लोकप्रिय जावपाक लागला आनी थळाव्या समाजाक सशक्त करपाक लागला आनी हीच मेक इन इंडियाची भावना आसा. इश्टानो, ह्या सणाच्या हंगामात तुमी तुमचो पोरणो संकल्प परतून परतून करचो पडटलो. कितेंय विकतें घेतल्यार तें मेड इन इंडिया आसूंक जाय. कितें भेट दिवचें तें मेड इन इंडिया आसूंक जाय. फक्त मातयेचे दिवे घेवप म्हळ्यार वोकल फॉर लोकल न्हय. तुमच्या वाठारात तयार केल्ल्या थळाव्या उत्पादनांचो तुमी शक्य तितलो प्रचार करचो. अशें खंयचेंच उत्पादन जें भारतीय कारागिरांच्या घामांतल्यान तयार जालां, जें भारताच्या मातयेन तयार जालां, तें आमचे अभिमान आनी ह्या अभिमानात आमकां सदांच भर घालचो पडटलो. इश्टानो, मन की बात ह्या एपिसोडात तुमचे कडेन जोडपाक म्हाका खूब आवडलें. ह्या कार्यावळीत संबंदी तुमचे विचार आनी सुचोवण्यो आमकां धाडात. तुमच्या पत्रांची आनी संदेशाची हांव वाट पळयतां. कांय दिसांनी सणांचो हंगाम सुरू जावपाचो आसा. नवरात्रे सावन सुरू जावन मागीर फुडले 2 म्हयने पुजा, उपास, उत्सव, उमेदीचे आनी उल्हासाचे हे वातावरण भोंवतणी पातळटले. येवपी उत्सवा खातीर तुमकां सगळ्यांक खूब खूब परबीं दिता. तुमी सगळे तुमच्या कुटुंबा वांगडा आनी प्रिय व्यक्ती वांगडा उत्सवाचे आस्वाद घेयात आनी तुमच्या खोशयेत हेरांचोय आस्पाव करात. फुडल्या म्हयन्यांत मन की बात तुमचे कडेन आनीक कांय नवे विशय जोडटले. तुमच्या सगळ्यांचो खूब खूब आभार. धन्यवाद.